आम्ही आज एक विशेष म्हणून एक इश्यू घेऊन आयिल्ले आमच्या चीफ इलेक्ट्रिकल इंजिनियराकडे आणि तो असो इश्यू आसा की सावथ गोवा आनी चड करून सालसेटीन खूब लोकांक डिस्कनेक्शन नोटिसीस गेल्ल्यो आहा खूब लोकांक. सो पयर अशें जालें की सावथ गोवा आख्या पावर हावसा कडेन अशी गर्दी जाली लोकांची की लोक कितें करपाचें तें समजना. लोक म्हणटा बिलां आमी भरपाक रेडी आहा, वाडोवन दिल्ली बिलां आमी भरपाक रेडी आसा, पण आमकां गायडन्स सारकें ना आनी आमकां एक वटेन थ्रेट्स ऑफ डिस्कनेक्शन. सो तो इश्यू तेन्ना आमी थंय एसी कडेन आमी डिस्कस केल्लो आमच्या ह्या लोकांनी, आमचो मेल्विन आनी योगेश जे आसा, आनी ते मिडियानूय तुमी कवर केल्ले आहा. आमी विशेश करून हांगा विचारपाक आयले वॉट इज द रिजन फॉर डिस्कनेक्शन नोटिसीस, म्हणजे जबरदस्ती कित्याक लोकांचेर. तांकांय ती तितली खबर नाशिल्ली, पण आतां एक क्लॅरिफिकेशन क्लियर मेळ्ळां की भायर जे अशे फॅसिलिटेट करपाक म्हणजे असिस्ट करपाक प्रायवेट लोक बसता ते लोकां कडल्यान चड पयशे घेता आनी ताचो परिणाम डिपार्टमेंटाच्या इमेजीचेर वता. म्हणजे लोक भायल्यान जे आसा ते 2-2 हजार कलेक्ट करता. आतां हांव जर गेलो, म्हाका डिस्कनेक्शन नोटीस आयल्या, तो म्हणटा आपूण हँडल करता न्हू, तूं म्हजे कडेन दी कितें आहा तें, हांव तुजें सगळें मॅनेज करता, 2-2 हजार घेता. हे आमी कित्याक घेवपाक जाय हे आज हांगा विचारपाक आयिल्ले. ताणें सांगलां कसलीच गरज ना, भायले लोकांक पयशे दिवपाची गरज ना. हांवें तांचे कडेन डिमांड केला आमी की इन हावस तुमचें एक फॅसिलिटेशन सेंटर आसचें लोकांक गायड करपाक. अरे लुबाडटा मरे तुमी लोकांक अशें डिस्कनेक्शन नोटिसी धाडटा आनी विचारपाक आयले जाल्यार म्हणटा आमी हँडल करता, भायल्या भायर लोक हँडल करता. सो ताणें ते एग्री जाल्या. ताणें आतां ताबडतोब सुप्रिंटेंडिंग इंजिनियर जो सावथाक बसता ताकाय फोन करून सांगला की इन हावस तुमी एक कोणाक तरी दवरा आनी लोकांक सारकें गायड करा म्हणून. आनीक एक विशय आयला म्हणटा तो कॉन्ट्रॅक्टर, इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रॅक्टरान हो इश्यू बेजिकली लोड जो वाडयला लोकांनी, आपापल्या लोकांनी आपलो लोड वाडयला, तो लोड रेगुलरायज करपाक. सो रेगुलरायज करप बरें आहा, डिमांड जो रेज केला तो पयशे बरें आहा, पूण हे फक्त गायड करपाकच जर इतले पयशे घेता दॅट इज समथींग वीच वॉज नॉट डिझायरेबल. म्हणून आमी हांगा आयल्या. ताणें आमकां फूल गॅरंटी दिल्या. रोखडेंच थंय फोनूय करून सांगला की दीस इश्यू वील बी रिजॉल्व. देन अगेन आय हॅव स्पोकन वीथ मिस्टर सामंत हू सिट्स एज द एसी इन मारगांव, आणि ही हॅज गिवन फूल एश्युरन्स की दीस वील बी रिजॉल्व म्हणून. लोकांक भायले भायर जे पयशे घेतात तांचे कडल्यान त्रास जावचे ना. सो वी आर सॅटिस्फायड वीथ दीस मिटींग. सो ते गायड करपाक कोण पयशे घेता ते कोण, डिपार्टमेंटांतले सो भायले एजंट? भायले लोक, भायले एजंट. कशें आतां तुमी हांगा जर जुंता हावसा कडेन RTO कडेन बी वचत जाल्यार थंय ते एजंट आसता. दॅट आय कॅन अंडरस्टँड. आय डोंट नो तेंची हिस्ट्री कितें ती, पण हांगा सडनली डिमांड नोटिसीस हांचे कडल्यान येवप आनी ताचो सुटावो करपाक म्हणून जेन्ना मनीस थंय वता ताका ते अशे मनीस मेळप की हांव करता तुजें 2-2 हजार घेवप. सो बारीक लोक कशे 2-2 हजार कितें करतले. इतलोच इश्यू. हो सरकार पयलीं सारको चलना. दीस इज द होल प्रॉब्लेम. हांकां शिस्त म्हणजे कशें मॅनेजमेंट करपाचो ती खबर ना. इंटेन्शन बरें आसा ऑफिसर लोकांचें, आमी मेळ्ळ्या ते तेंचें इंटेन्शन बरें आसा, तातूंत कांय दुबाव ना. पण ओवरऑल हे सरकाराचे प्रॉब्लेम जे आसात खंयच्या डिपार्टमेंटान गेलो जाल्यार ते कॉमन मॅनाकूच त्रास करतात. दॅट इज वॉट वी डोंट वॉन्ट. The notice was sent by the department, sir. Demand notices were raised by the department on certain people, large number of people, की फाल्यां हांव तुमचे कट करता म्हणल्यार कितें. लोकांचे धंदे, लोकांचे जगप कशें जातलें. तुमी इल्लिगल स्ट्रक्चर घालता तांकां रोखडेच कनेक्शनां दिता की अंडर पब्लीक हेल्थ एक्ट म्हणटा आनी कनेक्शनां दिता. सो एके वटेन तुमी म्हणटा की जगतलो जाल्यार लायट जाय आनी दुसरे सायडीन डिस्कनेक्शन नोटिसीस काडटा. दीस इज समथींग नॉट एट ऑल कॅनॉट बी टॉलरेटेड. So we have got a satisfactory answer from them. So we will wait and see how it goes.